कालाटा माजोड्डा उतोर्डा पंचायतीचो सचिव जाग्यारच नसता. कामाक यो वच करतल्या लोकांक त्रास. लोकांची कामां आडकल्यात. फाटल्या 2-1 म्हयन्यासावन सेक्रेटरी कामार सारको येना म्हूण सरपंच सांगता. पंचायतीन मंत्री संचालका मेरेन कागाळी पावोन जाल्यो. कोणूच जाग माग करिना. ताका कोण विचारी ना. पंचायतीक फुल टायम सेक्रेटरी दियात नाजाल्यार प्रशासक नेमात म्हूण लोक आनी पंच मागता. कालाटा माजोड्ड्या उत्तोड्या पंचायतीचो सचिव फाटल्या 2-1 म्हयन्यासावन सारको कामार येना. लोक दर दिसा पंचायतीत कामाक फावटी मारतात. मात सेक्रेटरी नाशिल्ल्यान कामां आडून उरल्यात. ताचेर उपाय काडचो म्हूण लोक मागतात. 7 दिसां भितर पुराय वेळ सचिव नेमात नाजाल्यार पंचायतीचें कामकाज बंद उडयतले म्हूण लोक उलोवंक लागल्यात. And I was noticed people keep on coming, but there is no signing authority. 7 days भितर तर आमकां कोणीचो डिसिजन घेयना. आमकां एक परमनंट एक सेक्रेटरी दिवपाचो और हिंगा एडमिनिस्ट्रेटर नॉमिनेट करपाचो जाल्यार आमी एक पंचायती लोक सगळे येतलो. आमी हिंगा कोणा स्टाफा नाजाल्यार सरपंच कोणाक आमी भितर वचो दिवपाना. आफ्टर अप्रोचिंग एक पंचायत मिनिस्टर हांव 2 पाट अप्रोच जाला पर्सनली. एक पाटेगे PA मेळ्ळा जस्ट बिफोर 2 days आनी एक पाट तो मेन पर्सन तेणें आमगे हो इश्यू घेल ना. रिस्पॉन्सिबिलिटी आसलो सेक्रेटरी हो मातशे पर्सन आसा हो सेक्रेटरी. खुद्द सरपंचान खंय सेक्रेटरीचें तोंड पळयल्लें ना. पंचायतींतली कामां जाग्यार पडटली जाल्यार खंय फुल टायम सेक्रेटरी जायच. तो येता 1 o'clock येता ऑड टायमा येतली आनी सायन मान वयतली. म्हाका स्टाफान हें होवर दिल्या आनी हांव आसल्या तो म्हाका केन्ना मेळ्ळो ना. आनी ते सगळे वर्केचे पॅनीक आहा. आमगे 2 मिटींग जाल्ल्यो न्हय आनी आतां ग्रामसभा मिटींग येवपा आहा ती आतां कांय खबर ना. तेजी कंप्लेन गायले आनी मिनिस्टर ऑफ पंचायत तेकाय असो मेळ्ळो. सगळे जात तितू हांवें सगळें हें केलां म्हळ्यार आजो पासून कांय एक्शन घेयलो ना आमगेजे. स्टुडंटा खातीर सावियो डायस. वास्को बायणा माता सेकंडरी स्कुला कडेन रस्त्या कुशीक आशिल्ले साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे लायटीचे लायव्ह केबल उक्तेच सोडल्यात. रस्त्यान यो वच करतले स्कुलाच्या भुरग्यांक आनी लोकांचे कितेंय बरें वायट जालें जाल्यार ताका जबाबदार कोण काय म्हूण लोकांचो प्रस्न. माता हाय सेकंडरी स्कुलाचो मॅनेजमेंट आनी भुरग्यांचे आवय बापूय साउथ वेस्टर्न रेल्वेच्या नांवान बोवाळ मारतात. लायटीचे केबल पुरचे नाजाल्यार थंयच्यान काडचे म्हूण लोक मागतात. स्कुलाचे भुरगे खेळटा मरे सो कितें टच बी जालें वायराक लागले तर प्रॉब्लेम जातले मरे. म्हजी सदांची वाट आतां तुका पावस पडटा आनी उदक बी जमता करंट मारतलो मरे. आनी स्कुलाचे भुरगे बी खेळटा ते टच बी केले जाल्यार चॉक येतलो मरे. हांगा पयलीं वॉल आसलो तो वॉल तोडलो तेणी ते ट्रॅक एक्सपान्शन करपाक आनी ती केबल आतां हें जाल्या म्हणजे ती भायर येयले केबल त्याच्यामुळे शॉक येऊ शकता. खेळटा तेणी ते केअर घेवपाची की केबल तेणी भितर कन्सील करपाची. हांगा सगळे केबल आहा सगळे उक्ते आहा. हांगा लोक येता वयता माता स्कुला आनी हे जाल्यार कट जाल्यार लोक कितें करपाचे. चड करून फाल्यां उदकान बीन कोणी भुरग्यान पांयान बीन दवरलो नाल्यार आनी कोणी मनीस आपल्या भावडपणान समज चलता थंय आनी उदकान थंय हें जाल्यार शॉक येयलो मरपाच्यो खबरी आसा. सो हांव तें स्टेशन जे ऑथॉरिटी जी आसा जे रिस्पॉन्सिबल मनीस आसा ती बीन हेची काळजी घेवपाक जाय. आनी दुसरें म्हणून सांगूंक सोदता हांव आज ते रस्त्यार पासून चलोवंक शकना ते फुडें हाडीत आसा भरत आसा. सो हांव प्लीज मागता ऑथॉरिटीक लागून आमचो जो पयलींचो वाट आसा ती वाटेक लागून काय डिस्टर्ब करच्यो न्हू. एट द सेम टायम जी वायरी सुटलेली आसात थिंगा ट्यूबलायट सारकी ना हितून तेमी काळजी घेवन लोकांचें मातशें बरेपण अशें घेवपाक जाय की लोकांक त्रास जावपाक जायना. डेंजरस आसा एक्चुली. हांगा पयलीं कंपाउंड आसलेलें तें कंपाउंड मोडला आनी तेंच्यांनी हे एडिशनल ट्रॅक घातला. हांगा ट्रॅक घातला आनी हो केबल हाडला आनी हो केबल ओपन आहा. कितले दीस तरी जाले तर हें खूब डेंजरस आसा. हेतून रेल्वेन मातशें बेगीन लक्ष घालून तो केबल बंद पॅक करपाचो वेवस्थीत. केपेच्या सरकारी कॉलेजीन फेल जाल्ले भुरग्यांचें प्रकरण राजकी जावंक लागला. फेल जाल्ले भुरगे बिरेस्ताराक काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक घेवन कॉलेजीच्या प्रिन्सिपलाक मेळपाक गेले. मात प्रिन्सिपल नाशिल्ल्यान तांकां शुक्रारा परत आपयल्यात. फेल जाल्ल्या भुरग्यांचें फुडारपण करपी गितेश नायक म्हणटा ताणें बरयल्ल्या आन्सर पेपराची खंय पानां गायब करून ताका फेल केला. काँग्रेसीचे कार्यकर्ते ताचे बरोबर आशिल्ले. आयज आमी सगळ्यांक घेवन प्रिन्सिपलाक मेळपाक आयिल्ले पूण प्रिन्सिपल मेळना. आमी फकत प्रिन्सिपल विचारपाक आयिल्ले जी मागीर पेज मिसींग आहा तेजी एक्शन कितें घेतलां. इतली दीस जाले कांय एक्शन घेतलें ना. सो आमकां तो मेन जाय कित्याक तुमी पेपर बरयलो ना लायक फेल करा. सो बेस्ट ऑफ पेज पिनून भुरग्यांक फेल करनाका. आयज हें म्हाजें घडलां फाल्यां साकून दुसऱ्याचें घडटलें. आयज हांवें लीड घेतल्या फाल्यां अर्द भुरग्यां कडेन लीड घेवपाक जाता जायना. सो तेंच्यांनी कितें कमिटी बसयल्या सो तेजी आतां डिपेंड आहा कितें करतले. सर ते म्हणटा आतां पळोवया एक्शन आमी घेवपाक शकना. सो हायर ऑथॉरिटी घेतली. टिमान मागीर कितें जालां समज तेंचे कडेन मिसअंडरस्टँडिंग जालां कितें रॉंग जालां तें सारकें करचें. आमकां आमी विशय हो वाडोवपाचो ना आनीक वेगळे तरेन व्हरपाचो ना. सगळें बरे भशेन सोडून सॉल्व करपाचें. प्रिन्सिपल कॉलेजीन नाशिल्लो तांकां शुक्रारा परत आपयल्यात. सरान तांकां फाल्यां सकाळीं
9 वरांचेर टायम दिल्लो आसा तेन्ना ते पेरंट्स म्हाका सांगून गेल्यात की आमी हांगा आतां कांयच करनात डिस्कशन आमकां करपा आहा ते आमी फाल्यां सर आयल्या उपरांत सरा कडेन आमी डिस्कशन करता आनी अशें म्हणून ते गेल्यात. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. घेऊया एक विराम.